जेजूक आर्गां दीत आनी मोहिमा दीत आमी ताका नमस्कार करुया. आनी ह्या नमस्कारान सायबा तूं आमचें सगलें जाणय. ह्या मनोभावान एटिट्यूडान आमी सगलेंच जेजूक आमचें जिवीत समोर पळोवया. देवाची येवजणे प्रमाणे तें आमी सारलां की सारूंक ना तो आमचो सदांच मोग करता. म्हणून हे खात्रीन जेजूच्या मोगान आमचें जिवीत सारूंक केदें व्हडलें बाग आमकां. आमी पातकी आसत जाल्यार तो आमचो अदीक मोग करता. केन्नाच तो आमकां नाकारिना. आमचे पासत तो आपले जीव दिवंक तो सदांच तयार. आनी जीव आमचे पासत ताणें दिलेलो आसा. पूण आजून पर्यंत जिवून जेजू आमकां कितलेंशें बरेंपण फाव करीत आसा. भावार्थांत बोरवाशान ताच्या मोगान अदीक आनी अदीक वाडोवंक ह्या नमस्कारान सगलें आमचें ताका दिल्लें आसा तितलें ताणें तें त्या प्रमाणे आनी प्रमाणांत आमकां दिवचें. म्हणून आतां आमचे दोळे ताचेरूच लावन प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान हो वेळ सारया. सुस्कार भायर सुटना जेजूच्या नांवान जेजू 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 हे परी सुस्कार काबार जायसर जेजूचें नांव घेत रावया. मदेकात परतून घेवचो न्हय सुस्कार. पूण एक पाटी घेतलो म्हणटच पूर्ण काबार जायसर सुस्कार घेवन जेजूच्या नांवान सगलें आमचे भितर आसा तितलें जेजूचेर दवरया. आनी हे परी खोलायेन आमी जेजू बरोबर हो वेळ सारतले. उत्तोळ तरेन न्हय, वयल्या वयर न्हय, पूण खरो वेळ जेजू बरोबर सारलो की ना ताचो फायदो आमकां मेळटा. ताचो आकार तो आमचे भितर आसा ताचो आकार अदीक आनी अदीक दिसाच्या दिसा हांव ताचो सांदो म्हणटो ते परी तो अदीक आनी अदीक जेजू सारको घडोवन येवं दी. जेजू बरोबर हे परी भितरल्यान वेळ सारलो म्हणटच आमचो सुस्कार एकदम खोल जावंक लागता. आमचे कुडीक बरेपण फावो जाता. आमच्या सगळ्या सांदांनी जेजूचें आसप आसा तें अदीक जागृत जावंक लागता.
आणि जेजू गोच आमच्या आख्या जिवितांत बरोवन आमी आमचें जिवीत जेजू बरोबर सारूंक लागल्या. वाखाणणी मोहिमा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून प्रत्येक सुस्कार जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. Sacramental Cristaच्या ओतम्या म्हाका पोवीत कोर क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कोर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या पोवीत गोश्टानो म्हाका गोट कोरा तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोनाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय तुजे सोर्शी येवं तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या तुजे सोर्शी येवं तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या जेजू
म्हजें दुर्बळपण हांव तुका भेटयत आसां. तुका एकवटोन तें सगलें तुजें स्वाधीन करीत आसां. तुजो पवित्र आत्मो तुवें म्हजे सवें आतां अदीक जागृत केलाय. फकत तुजेर पातयेवन आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत तुका समर्पून तुजी देणी तूं अदीक जागृत करून ती तूं घडोवन हाडटलोय. पूण ही उर्बा तूं म्हज्या काळजांत घालतलोय. त्या त्या प्रमाणे म्हाका सगळें समजोंक लागतलें. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें कळयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. केदें व्हडलें भाग्य हें जेजू. तुवें आमकां सगल्यांक फाव केलाय. जितलें आमी तुका हाजीर जावंक लागता तितलें तुवें जें आमकां कळयलां सांगलां तें आमी समजोंक लागतले आनी हाका लागून तुका आमी वाखाणणी मोहिमा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणीत रावतले कित्याक तूं कशे भाशेन हांवें म्हजें जिवीत सारूंक जाय तुजें सवें एकवटोन तें तूं म्हाका कळीत करीत आसाय. म्हज्या आत्म्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोकतेन तुज्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. आमी जेन्ना जेजूक एकवटून रावता तेन्ना आमची भितरली भावना उपकाराची आसूंक जाय, वाखाणणेची आसूंक जाय. आनी देवाचे मोहिमेची वाखाणणी आमी करीत रावंक जाय. तुमी परस सर जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती कोत्तल्यान थंय ताचो मोग. जेजू ह्या उफाट मोगाच्या तुज्या समुद्रांत आमी सगळगत आसां.
जेन्ना आमी आपलेपणान जिवंक लागता तेन्ना हें आमकां सगळें समजना. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. ही म्हजे सवें खात्री जायत वेता जेजू, की जितलो हांव आपलेपणांत म्हज्या जिवंक लागता तितलें म्हजें जिवीत पातकान बुडोवंक लागता. पूण जितलो हांव तुका प्रत्येक सुस्कारांत एकवटोन म्हजी सगळीं चिंतनां भावना चाल कितें आहा तितलें तुजेर दवरलें म्हणटच तूं म्हाका सुटका दिताय आनी म्हजें जिवीत तूं नितळ निर्मळ करून तें म्हजे पासत न्हय तुजे पासत समोर पिलें म्हणटच आनी ते भाशेन जियेलो म्हणटच कितलो आनंद, कितली शांती, कितलो संतोश म्हज्या जिवितान घडोवंक लागता. आनी हे परी तुज्या मोगान बरोवन दुसऱ्यांचो परामोस करूंक म्हाका शक्ती मेळटा. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळतोल्यांक ताचें उतर आयकतल्यांक बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. वय जेजू, तुजी वाखाणणी हांव करीत आसां प्रत्येक सुस्कारांत. जितलो हांव तुका एकवटून रावतलो तितलो तूं तुजें जिवीत म्हजें सवें जियेतलोय आनी दुसऱ्यांक तूं म्हज्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान घोटाय बोरवांसो धीर आनी आदार दीत आसतलोय. म्हज्या काळजांत तुका हांव साक्षी दिवंक लागतलों.
जेजू इतलें म्हजे पासून तूं कोत्ताय, इतलो हांव लागशिल्ल्यान तुका आतां म्हजें जिवीत सारोंक लागलां आनी तूं म्हाका म्हणटाय जशे भशेन तुवें पेद्रूक म्हणलें तूं म्हजो मोग कोत्ताय, वय सायबा हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. Jesus, in today's readings, you call us to be responsible. And as we reflect on today's gospel, you ask us the same question that you asked Simon Peter. Do you love me? And we may wonder, how can the love of Jesus be so attractive and so costly at the same time? We see that Jesus, on many occasions, spoke about the nature of God's unquenchable love. His love is unconditional
unmerited and unlimited. We can't buy it, earn it, or demand it. It is a pure gift. God loves us unconditionally. And we see that love gives all for the good of others. Jesus showed us that love is a personal choice and a gift freely given. It is the giving of oneself to another person for their sake. Unselfish love is oriented wholly to the good of the other person for their welfare and benefit. And in John 3:16, we see God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Lord, You died upon the cross to set us free from the power of sin so that we may have everlasting life and peace with God. You tell us that God's love heals and transforms our lives and frees us from fear, selfishness, and greed. It draws us to the very heart of God, and it compels us to give Him the best we have and all that we possess. And Lord, today You ask each and every one of us the question, do you love me more than these? We may often wonder, Lord, why did You ask Peter the question 3 times, and that too in front of all the other apostles? It may have caused Peter great pain and sorrow, since then Peter had publicly denied You 3 times on the night You were arrested. Peter, now full of grief and deep remorse, unequivocally stated that he loved You and was willing to serve and obey You, whatever it may cost. Lord, when You asked Peter, do you love me more than these? You may have pointed to the boats, fishing nets, and catch of fish from the night's work. You may have challenged Peter to abandon his work as a fisherman for the task of shepherding the community of God's people. You may have also pointed to the other disciples and to Peter's previous boast. Though they all fall away because of You, I will never fall away. Peter now does not boast or make any comparison, but he humbly responds, You know that I love You, O Lord. And we see that, Lord, we love because You have loved us first. You ask each one of us, even in our weakness, sins, and failings, to love You above all else. And nothing can keep us away from Your love. Only our sinful pride and stubborn willfulness takes us away from Your love. And Lord, we thank You for the gift of these words, of these thoughts which You have given us, teaching us to be responsible
and at the same time to love you above everything else. And now, Lord, we place before you our prayers and petitions. We continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. In a special way, we pray for our country and for our state. We pray for those sick in hospital, those tested positive. We also pray for all those who are now affected by the black fungus. We continue to pray for the doctors, the medical staff, and all those who toil day and night. We also pray for all those in the government that whatever they do, it may be for the common good. We also pray, Lord, for Antonio Colasso. He is in the ICU, very critical, suffering from post-COVID fibrosis. We ask you, Lord, to give him the strength, to give him the grace to face this challenge and overcome it. Give him good health, Lord, and we pray for his speedy recovery. We also continue to pray for those who have been tested positive. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them, guide them, and protect them. We also pray for those who feel lost, rejected, those who feel betrayed, who feel that there is no one for them in the world. We ask you, Lord, to give them your grace so that they may face these challenges and you be their comforter, O Lord, in these challenging times. We also pray for all those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them, Lord, as well as for all those who take care of them. We continue to pray, Lord, for all who have asked us to pray for them. We place them and all their prayers before you, O Lord. Lord, we also offer you our entire selves. Just as you asked Peter 3 times, "Do you love me?" You ask us the same question today. Help us, Lord, to see everything clearly so that we may not have any doubts, but above all, give us the grace and the strength to remain united with you. We also pray for all those who are suffering in various other forms. You be their strength, O Lord. We also pray for peace in the world, peace among nations, peace within families, and above all, peace within us, O Lord. Lord, these are a few prayers that we have placed before you. There are many more still deep down within our hearts. We offer all of them to you, Lord. And we ask you, Lord, to be with us, to guide and protect us.
so that whatever we do, it may be for your greater glory. जेजू, आमी तुका आमचें जिवीत समोर पिलेलें आसा, पूण कितलींचशीं आमचीं भाव भयणां कश्टवतात. कोविडाकूच लागून न्हय, पूण हेरांय दुयेंसां तांचे सवय जालेलीं आसा. ताका सगल्यांक आमी तुज्या हातांत घालता. जीं कोण कोविडाक लागून आतां भितरूच तांकां रावचें पडटा, ओ तांकां हॉस्पिटलान वचचें पडटा पूण बाजुनान भिरांत आसा, ह्या सगल्यांक तुज्या हातांत आमी घालता. जीं तरणाटीं आनी जाणटेलीं आसा, जीं कोण आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करता, जीं कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात, जीं कोण आपलें जिवीत देवाक समर्पून जियेतात, तितल्यांचोय आमी उगडास करून तांकां सगल्यांक जेजू तुज्या हातांत, तुजे वेंगेन, तुज्या जिवितांत दवरता. ताका तूं राख आनी सांबाळ. John Menezes, Mary Menezes, Ryan Valles आनी ताचो घरोबो, कितलींशीं जाणां ह्या वेळार मागण्यांत रावन तुवें तांकां स्पर्श करचो आनी तांचें जिवीत नवें करचें, पेखणी दिवची आनी तांकां बरीं करून तुज्या एकवटान दवरचीं म्हणून आमी तांकां सगल्यांक तुजे सुरशी उबारता. मोनिका, पट्रिशिया, जुलिया क्लेर, लुईस, ह्या सगल्यांक तुज्या हातांत घालता. आर्कां दिनवास तुका जेजू, आनी सगल्यांक तुका एकवटोन तुजो पवित्र आत्म्यान भरोन, पवित्र आत्मो जेजू तुका एकवटोन हे मागणें कोत्ता तुजे सवें आनी तुजे वरवीं. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडप्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार, सैमोरते विशय दिना.
आमच्या बापाक आमच्या जंय ती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वा काढूया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोळा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थावण आसणाची सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. Jesu, mogala Jesu, dimaka kalis, tuja kalza sarke. Mogala Jesu, mogala Jesu, dimaka kalis, tuja kalza sarke.